भाजपान गोय भाजपाचो स्थापना दीस पणजे आमच्या पक्षाच्या मुख्यालयांत मनयलो। तातूंत प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आणि वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी पक्षाचो झेंडो उबारलो। ह्या मेळाव्याक संबोधित करताना नाईक हांणी सांगले, 47 वर्सां पुराय करून देशभरांत एक बळिश्ठ शक्त म्हणून विकसित जाल्ल्याचे सांगले। तांणी संस्थापक डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां आग्रा ओपली आणि पक्ष कार्यालयांच्या बलिदानाचो भोवमान केलो। समाजातल्या निमाण्या मनशाच्या कल्याणा खातीर बांदिलकी दाखयताना तांणी पक्षाच्या अंत्योदयाच्या विचारधारेचेर उजवाड घातलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 2047 मेरेन विकसित भारत ह्या संकल्पनेचो तशेंच गोयच्या स्वयंपूर्ण गोवा मिशनाचो नायक हांणी पुनरुच्चार केलो। भारतीय जनता पक्षाचो 47वो स्थापना दिवस साजरो करता। पुराय देशान आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी जी विकास मंडळीची एक हें चलयल्ली आसा ती आमचे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांणी ताची मुहूर्तमेळ केल्ली आणि आज भारतीय जनता पक्षाक 47 वर्सां पूर्ण जातात आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आज पूर्ण देशान स्थापना दिवस आज 6 एप्रिलाचो जो दीस भारतीय जनता पक्षाचो स्थापना दिवस म्हणून आमी साजरो करता। आज आमचे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री दामू नाईक हांगा आयिल्ले आसात। हांव तांकां विनंती करता की सगळ्यात पयलीं पक्षाचो झेंडो अनप्लग करून तांणी ह्या स्थापना दिसाक सुरवात केली। सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत आणि सगळ्यांक आयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिनाचे सगळ्यांत मनोनीत परबेव सगळ्यांचे अभिनंदन। आयज आमी 46 वर्सां पूर्ण करून हो 47वो स्थापना दिवस आमी मनयतात। भारतीय जनता पार्टी ही फक्त पार्टी एक 2 खासदारां पुरतीच मर्यादित न रावता, ही आयज करोडो लोकांचे प्रेरणा स्थान जाल्लें आसा आणि ज्या उर्बेन ज्या इच्छेन आणि ज्या आकांक्षेन ही भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाल्ली तिजो जो हेतू आशिल्लो तो हेतू आमी पूर्ण करपाक सगळे कार्यकर्ते तत्पर आसात आणि ताजोच भाग म्हणून आयज आमी पयलीं पंडित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां वंदन करतात। त्याच बरोबर भारत मातेक वंदन करतात आणि हो स्थापना दीस आमी मनयतात। 1951 पासून जनसंघाचो प्रवास सुरू जालो आणि थंयच्यान मागीर 1957 जनता पार्टी आणि 6 एप्रिल 1980 ह्या दिसा हो जो प्रवास आसा त्या प्रवासाचे एक सुंदर अशें नामकरण जालें, तें म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या ह्या पूर्ण कारकिर्दीतले आयच्या ह्या 46व्या पूर्ण जाल्ले दिसा निमतान असंख्य कार्यकर्ते जाणी बलिदान दिले, तांच्या परिश्रमाचेर तांच्या त्यागाचेर तांणी केल्ले कार्याचेर आमी आज उबे आसा। तांकां आमी एकदां ह्या मनापासून आदरांजली बी दितात। भारतीय जनता पार्टी हो एक यत्न, आमची एक जी विचारधारा आसा त्या विचारधारेच्या मार्फत अंत्योदय तत्वाचेर सगळे स्तरापणे सगळ्यांचें काम करपाक लागून आमी सगळे वचनबद्ध आसात आणि ह्या जे व्हडल्या यज्ञान भितर अनेक कार्यकर्ते जे आसात त्या कार्यकर्त्यांनी आपले त्याग करून प्राणाची आहुती दिल्ली आसा, बलिदानी केल्लें आसा आणि अनेक राज्यांनी आयज आमची जी सत्ता आसा त्या सत्तेचे खरे म्हटल्यार जर खरे शिल्पकार आसा ते हे सगळे कार्यकर्ते आसा। सुरवातीच्या काळापासून आतापर्यंत अनेक कार्यकर्त्यांनी खाली चपाती किंवा बटाटवडे खाऊन त्या अनेक जाग्यांनी पयरचे दूरचे प्रवास करीत याचो व्हडलो हो संघर्ष करीत हो पक्ष स्थापन केल्लो आसा। आयज ह्या पक्षाक 14 कोटी अधिक मेंबर म्हणजे 15 कोटी हे ऑफिशियली मेंबर जाल्ले आसात आणि ते सुद्धा डिजिटली सगळे जाल्ले आसात। त्याच बरोबर 2 कोटी आमचे ॲक्टिव्ह मेंबर्स आसात। आमचे अनेक राज्यांनी आमची सत्ता आसा, अनेक आमदार आसा, खासदार आसा, पंच आसा, कॉर्पोरेटर आसा आणि हेजे व्हडले हे दगदगते हेजे व्हडले संघर्षाचे कारण जर ह्या कार्यकर्त्यांची मेहनत आणि तांणी केल्ले सगळे
त्याग आणि समर्पण आसा. आयच्या दिसा आमी परत एकदा हो संकल्प घेवया की भारतीय जनता पार्टी ज्या एका राष्ट्रवादान आणि एकात्म मानववाद आणि अंत्योदय तत्वाचेर काम करीत फुडें गेल्ली आसा, तिका आमी सगळे जाण सपोर्ट करुया, ताचे सभासद जावया आणि आमचो विकसीत भारताचें जें स्वप्न आसा, आमचे 2047 ह्या देशाक 100 वर्सां पूर्ण जातात, पण त्या 100 वर्साच्या वेळाचेर विकसीत भारतचो नारा घेवन ज्या इच्छेन आणि ज्या ध्येयान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी काम करता, आत्मनिर्भर भारत आणि त्याच बरोबर गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेचेर काम करतना विकसीत भारताचें स्वप्न घेवन आमी जी स्वयंसेवक म्हणून जेन्ना जी प्रार्थना करताले, परम वैभवांनी तुमी तत्व राष्ट्र म्हणून ह्या भारत माते खातीर आमी की तिका एक अशाच उच्च स्थानाचेर आमी व्हरतले की जगातली खंयचोय देश किंवा खंयचीय दुष्ट शक्ती तिकडे वांकडे नदरेन पळोवपाक शकपाना, असो एक विकसीत भारत आमी करपाक कटिबद्ध जावया अशी प्रतिज्ञा घेता. आणि त्याच बरोबर सगळे कार्यकर्त्यांच्या ह्या उत्साहान भितर आमी बी सामील जावन आयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिसाची परबी मनयतनाच हो संकल्प घेवन आमी सगळे फुडें वतले. त्याच बरोबर हांव सगळ्या गोंयकारांक आणि देशवासियांक बीन आवाहन करता, चला सगळ्या हातान हात घालून मेळुया आणि सगळे एकठांय या, फुडें सरुया आणि हो जो भारत मातेचो संकल्प आसा तो सिद्धीक व्हरपाक आमी कार्यरत जावया. बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, वंदे मातरम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.